कोरगाव पंचायतीचे सरपंच म्हणून वेचून आयिल्ल्या अब्दुल करीम नाईकाक कांय हिंदू संघटनांनी खर विरोध केला। तसेच ताच्या सरपंच पदाक तेको दिल्ल्या बायलांनी आपलो तेको काढून घेवपाची मागणी तांणी केली। हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सगळे लोक आसा पण तेव्हाच आम्ही ह्या भावनेन म्हाका भोवूंक ना आणि दुसरे फावट मी जिंकलय ती ही खरी म्हणजे म्हाका माझी पोस्ट पावती आसा त्या पोस्ट पावतीच्या निमित्तान म्हाका तेजेने जिखून दिल्लो आसा। नाजाल्यार तुम्ही समजा की पहिली फावट मी जिंकले म्हणजे खंयच्या तरी चुकान लोकांनी म्हाका मतां घातली तसं ना। म्हणजे तेंच्यानी माझ्यावर तो विश्वास दाखयलो की कामां करतलो जाल्यार ह्यो फुडें ह्यो दितलो फुडें काहीतरी आमची वाटचाल आणि आमची आपली फुडें काहीतरी घेऊन वयतलो कागद पेपर तर ह्योच घेऊन वयतलो ह्या निमतान म्हाका जिंकून दाखयलो आणि त्यांच्या सगळ्या पोस्ट पावतीक आमी खरो उतरले आणि म्हणून हांवें दुसरे फावटी ते म्हाका निवडणूक जिखून दिली तेंच्यानी। आणि गेल्या फावटी मी सरपंच जातले आसलोय पण कारण राखीव आसलो रिझर्व आसली महिला खातीर म्हणून आमकां थंय चान्स पडलो म्हणून डेप्युटी सरपंच माझी फुल स्टॉप लागलो। आज खंय तरी ते ओपन जाला आणि आज म्हाका त्या चान्स मेळ्ळो आणि म्हाका माझ्या वांगड्यांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो त्याच्याबद्दल मनातून परत एकदा आभार म्हणटा। पण अशें करून दिशाभूल लोकांची करपाची न्हय अशें म्हाका दिसता। आणि मेन म्हणजे सांगपाची ही लोकशाही आसा त्या लोकशाहीन सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की सगळ्यांक तो समान हक्क आसा सगळ्यांचो रायट सारको आसा। कित्याक लोकांक काय कळना कळपाक जाय न्ही की आमी काय डायरेक्टली वचून आयात जावंक ना न्हू आमी ते सारखे चालनाची आसा त्या हिशोबान जावन इलेक्शन घडयला इलेक्शन जिंकलो इलेक्शना फुडें आमी सगळी कामां केली त्याच्या वरून ह्यो ह्या पदावर आसाय आणि सगळ्यांक म्हाका दिसता तर जितके आमी कोरगांवचे वचून किंवा गोवा भायले सगळ्यांक अभिमान दिसपाक जाय की अब्दुल फुडें आयले आणि अब्दुल फुडें येयला खंय तेचे खंय तरी विचार तेचे संस्कार तेचे आचार विचार हे बरोबर आसा म्हणून म्हाका सगळ्यांनी उचलून धरला। वस्तू कोणूय सरपंच आणि खंयचेय पद भोगना ना तेका हेच्या फुडें खूप कळवळ आणि खूप आसा। तशेंच आमचो आजो जो म्हणटा फ्रीडम फायटर म्हणटा तो इस्माईल फरीद नाईक ह्यो सुद्धा मोठो देशप्रेमी आमी राष्ट्रविरोधी न्हय आमी देशप्रेमी आमच्या हातीन सदीच झेंडा आसा आणि सदीच आमी ते घेवन पडल्या। कित्याक तुम्ही त्या कसाबा बरोबर आमची तुलना करतात कोण कसाब ह्यो। ह्या प्रकाराचे दक्षिणायन अभियानान खर टिका केल्या। लोकशाही मार्गान वेचून आयिल्ल्या अब्दुल करीम नायकाक टार्गेट करप म्हळ्यार धार्मिक तिडो निर्माण करपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचे दक्षिणायन अभियानाचे म्हणणे। कोरगांव इन्सिडेंट जाला अब्दुल नाईक करीम म्हणून सरपंच इलेक्ट जाला तेका ओपोज करपाक जायते इश्यूज काडले सुभाष वेलिंगकर आनी हेर ग्रुपांनी। वी फील दॅट दीस इज ओनली टू ब्रिंग कम्युनल एलिमेंट into the panchayat and local politics. We are living in peace. We are a secular state, and Abdul Karim Naik is in Goa since the time of liberation. He says he is living in Goa from the time of Kadambas, that is his ancestors. So if he is entitled to stand for panchayat election, he is entitled to be the sarpanch. One. Number two, he has been elected by majority. If he has been elected by majority, these groups which are agitating against him have no business to complain that Abdul Karim Naik is not entitled to be Sarpanch. This is only to bring communal poison into our society, which we condemn. We also condemn that the state police and the state administration is doing nothing about this. Bureau Report, Gomantak TV.